जी वडल्याचे सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. आज नमस्कार मेस्त्रीच्या नव्या आंकड्याक तुमकां मेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आज आमी येवन पावल्या दरबार हिल पडील आंजेलोर हांगासर आसा मानेस्तीण मेरी पत्रावो. एक बरी टिचर 12 वर्सांचे टिचरीचे जीवन जियेल्या उपरांत फाटल्या 24 वर्सांत हांव रिटायरमेंट जिवीत आपल्या कुटुंबा सांगात मोगान ती जिवन आसा. भोव तालंतांनी बरलेली ल्हान आसतना तितली पोकळी जावन आसली काही आनी एक स्ट्रिक्ट टिचर म्हणून नावाडलेली तरी 12 भुरग्यांच्या जिविताक एक दिशा दाखयलेली टिचर. तरी येया तांचे लागीं आज आमी उलया. तर टीचर मेरी पत्रावो नमस्कार मेस्त्री तुमकां स्वागत म्हणटा. तशें तुमकां देव बरें करूं. तुमकां पळयतना म्हाका बारीच खुशी जाली. हांगासर भितर येतानाच तुमचो तो एक ब्रॉड स्माईल आनीक तुमचे ते एक संतोष बरीत काळजान तुमी आमकां हांगा भितर स्वागत केलो. तशी टीचर तुमी इतल्या वर्सां शिकून आता 2001 तुमी रिटायर्ड जाल्ल्यात. 24 वर्सां रिटायरमेंटाचे जिवीत पाठींग गोवन पळयत आसतना एका टिचरीच्या जिविताक तुमी पाठींग गोवन पळयत आसतना तुमी चलोवन आयिल्ली वाट एका टिचरीची कितें भोगता सार्थकता आसा गी? वय टिचींग लायफ निजांनी आमकां म्हळ्यार ट्रेनिंग जावन भायर आसतना सिस्टर जिझेल आमचे हेडमिस्ट्रेस तिने सांगिल्लें ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗು ಅಂತ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಭಾವಿಸಬೇಕು आणि ते एक चिंता म्हाका आसलें. सो म्हाका कितले प्रॉब्लेमॅटीक भुरगीं आसले रे आय कूड कंट्रोल. हय एकलो कांताप्पा म्हणल्यार भुरगो आसलो तो 5th स्टँडर्डांत 2 वर्सां मास्टराच्या क्लासींत फेल जालो आनी 2nd 3rd इयराक म्हज्या क्लासीन तो नाका म्हणून मास्टरान सांगलें तो म्हजोय मास्टर. सो HM म्हणले टिचर कांताप्पाक मास्टराच्या क्लासीन नाका की तुज्या क्लासीन घालूंक गी म्हण ताचे विशीं हांवें आयकल्लें बघून हाडलें. म्हळें टिचर जायत गे म्हजे वरवीं तर हांव काडटा म्हणली ना नाका काडनाका म्हळें हांवें आसूं दितो हांव ट्राय करता म्हळें. मागीर त्या दीस भुरग्यां कडे उलयल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा हो भुरगो सकाळी बेग्गे येयलो फस्ट येवन असो बसलो फस्ट. तर तांणी हळड हल्ल तिकलेलो हांसलो अशें करून मागीर ताका मागीर पळया म्हणटा आसतना आळवा मास्टर म्हणून केसकरांतलो मास्टर जोर कांताप्पा येयल्ले उठून उबे रावलो आपयलें गेलो आनी इल्लो रडोन तो हें पुसून येयलो ಏನಾಯಿತು ಸರ್ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಟೀಚರ್ ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು बिसाडिद्दे ಅಂತ ಹೇಳಿ म्हाका बिरमो दिसली चिरक्याची. वय आता कालें घातलें ताचे कडेन उलोवंक कितें कित्याक तो म्हजो मास्टर. सो हांवें चिंतलें म्हणजे खदेल कोनशाक दवरलें अशें आनी मेज अशें गुंडावन दवरलें आनी ताका सांगलें तुवें फाल्यां जावन सकाळी येवन ताच्या फाटल्यान बसचें आनी भुरग्यांनी तुमी पुरा सर येवन येताना कांताप्पा येयल्ली म्हणटाना तुमी म्हणजे बरलेला अशें. सो तशें दुसरें सांगलो मास्टर बरलेला एक हप्ते बरलेला कुनो विशय HMाक सांगलो आळो मास्टर अशें त्या चिरक्याक मारता त्या दुकानार अशें केलां तुमकां तें समजून खातीर हांवें सांगचें अशें म्हणलें. मागीर रावलें तें मागीर तशें मागीर चरको हांगा येवन पावलो. ताचे उपरांत एक दीस आमचे थंय ते कम्युनिस्ट सड्ड बजलांत ते कम्युनिस्ट पार्टीचे इस्कॉलाचे ते कशे सकयल तांचे क्लब बसयलें. त्या दिसा आदल्या दिसा ते येवन फाल्यां स्ट्रायक आसा आमचें देखून तुमचें इस्कॉल बंद करीचें म्हण. इस्कॉल बंद केल्यार मागीर ते मेकअप करीचें न्ही. सो आमी काल म्हळ्यार चिंतलें आयिल्लीं भुरगीं येवन दीत आयिल्लेटलीं येवन आमी इस्कॉल दवरलें. ह्या चिरक्याक हो चिरको क्लासींत हांवें ताका फ्रंटांत बसयलो फस्ट पकडी करता म्हणून अशें बॉल्सांत हात घाललें अशें म्हाका बरो नासता बॉल्सांत घालीन दिया काल तुका बॉल्सांत घालें म्हण विचारलें अशें दाखयलें फातर काल्या काडले दासान म्हळें आमी भायर फातर मारता तूं भितर मार म्हळें. म्हाका
झालं म्हणून ಇಟ್ಲೆ ಮೋಗನ್ ಪಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಗೋ ಕಾಂತಪ್ಪ ಈಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೀನು ಎಸೆದ ಕಲ್ಲು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳಬೇಕು ಉಳಿದ ಯಾವ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಬೀಳಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡ್ಲು ಮಜ ಪಾಯ ಮಾಡೋದು ಪಡ್ಲು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಬೇಸರ್ದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಮಗ ನೀನು ಕಲ್ಲು ತಂದದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಿಲಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬಾರದು ತತ್ತು ಬುರ್ಗೋ ತೊಡೆ ವರ್ಷಾದಿ ಮುಖಾಂಗ ಮೆಳ್ಳೋ ಶೇಖರ್ನು ತಂಡಾಕ ಆಡ್ದಿರ್ನು ಈತ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಮನಲ್ಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಮುಖದ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಯೇ ಕಡಲೆ ಕಾಂತಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಮಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಟೀಚರ್ ಶೇ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಬೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ನೀವು ಕಲಿಸುವ ತನಕ ನನ್ನ ಬೆಂಡ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನಾನು ಕಿಲಾಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು ನಮ್ಗೆ ವಿರ್ಮೋದಿಸ್ಲಿ तशें तशें कली पकरी भुरगीं म्हाका बागायतली एका भुरग्याच्या जिवितांत एक टीचर म्हणटा आसतना घरांत आवय बापायचो मोग मेळाचे आनी इस्कॉलांत टिचरांचे करेक्ट गायडन्स मेळ्ळ्यार एक भुरगें बरें जाता आनी तेंत एक घरांत सोमाकट गायडन्स मेळना घरांतून मोग मेळना वा तांकां दिवंक तो गोत्तना हांगा इस्कॉलाक येता आसतना टिचरांक तांकां कशें हँडल करचें म्हणून गोत्तनातल्या वेळार एका भुरग्याच्या जिवितांत पाड जावंकय चान्स आसा म्हणल्यार तुवें सांगलें हें घटना उदाहरण म्हणून जाता तशें तुमची ती काणी आयकत आसतना म्हज्या दोळ्यान ती दुखां येतात कित्याक एक भुरग्याक तितलो एक सकट जावन हेट म्हणून जाल्लो भुरग्याक एटलिस्ट एक वय तशें तुमी त्या भुरग्याक एक बऱ्या हांताक येवंक तुमी ट्राय करतात पूण संदर्भाक लागून थोडे फावटी जायना तशें म्हणटा आसतना वडना बट आतां काले काम करन जिवीत सारोन आसा म्हणटा आसतना खुशीत तशें म्हणटा आसतना टीचर आमकां आतां मेरी पत्रावो म्हणल्यार कोण म्हणिल्ली वळख जाय आमच्या विक्षकाक तशें तुमच्या ल्हानपणा विशीं आतां तुमी केन्स जल्माल्यात तुमच्या ल्हानपणाची इल्लीशी झलक आमकां दितात गे हांव बोजेलच्या एलियास आणि मार्सेलिन डिसोजाची 10 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरें दुवां ओके आमी 9 जाणां चेडवां भुरगीं म्हाका निमाणो एकलो भाव वाव म्हजी मलगडी बहीण सिस्टर गेब्रियल चॅरिटी सिस्टर ती जप्पू इन्फेंट मेरीस कॉन्वेंटांत आसा म्हजी फाटलें बहीण ताचे उपरांतलें मोनिका पिंटो तें सरलां ताचे उपरांत हांव म्हजे उपरांतलें रोजमारी तेंय सरलां तें 16 वर्सांच्या प्रायर उरलीं पुरो आमी सगळ्या टिचरां ओ वाव तर आमकां हांव चिंता भुशण नमस्कार मेस्त्रीक सकट टिचरांचे नंबर तुवें म्हाका दिवचे कित्याक सदांच आमी नमस्कार मेस्त्रीक आमी टिचरांक जाय म्हणून फोन करतना आमकां टिचरां दिवचे एकच जाप ना बा आमी कॅमेरा मुखार एक बघा येवन उलयना म्हणटा तशें म्हणटा तुज्या फॅमिलींतले तुज्या भाव भयणीचे पुरो नंबर जावं काडून येता एक काल्यां वता आमकां लिडरशीप खंयच्यान ते खंय गेल्यार आमी आसले कडेन एरिया बरी जायची करेक्ट बरी करी आमी जायना जाल्यार अशें तो आमचो उद्देश सो बेन्नी टिचरीची वळख आहे तुका कुलशेकरचें वय ते म्हजी बहीण म्हणजे फाटलें बहीण ओ वाव तर बेन्नी टिचरीक हांवें पोर फोन करना विचारले आज शो शरत मॅमान सांगला तशें जाल्यार बेन्नी टिचर नेक्स्ट टायम तुवें गांवाक आयिल्ल्या वेळार खंडीत जावन दी म्हाका इंटरव्यू दिवंक जाय येस सर तुमच्या ल्हानपणाक आमी पुरतली ह्या टिचर येस ताचे उपरांत म्हाका कश्ट म्हाका देतात जुनियर देखून कालें करचें म्हणून करता म्हजो माम तांकां बरो गादे सगळे आसा धाकटो माम आयलो आनी म्हणलो ताका अमेरिका हांव व्हरता हांव पोसता हांव मागीर काजार करता अशें बरो म्हणलो त्या झाडार आमकां खावंक मेळटा म्हणल्यार आशाने हांव बाई सरली म्हजी पोटली बांदली आनी गेली संतोशान त्या दिसी एक दीस बऱ्यान गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळीं सायबीनी 5 वरां उठयलें मामयेन हांव कितें 10-12 वर्सांची आनी इटली आयदनां दिवन हाडून तळ्या कडेन वचून ओके ह्या वळयेनी प्रसाद गेली कालें करचें गेली ते इथं आयिल्ल्या परा वस्तूर म्हणून दिलें ताचे उपरांत वाडलें जेवलीं जेवन जाल्यार मागीर रड्यांक ताळण्या दी थंड कांड हाडीत हें सगळें काम हे देवा म्हणजे हांव ह्या खातीर आयिल्लीं गे म्हाका हें म्हज्या मोतीन गे एक दीस न्हिदिल्ले कडेन रातीक न्हिदिल्ले जाल्यार हांव सपनांत उठून गेलें म्हाका सपनांत उठोवपाची संवय सपनांत उठून माय माय म्हणना पळयतना
माय काय असं मामी आहे घराने मम्मी आहे म्हणटा न्ही बरंटले ऐकून ले भाले लेतो नुंडू अशें म्हणून तें आयकलें बरें म्हाका जाग जाली धांवून येयली आनी न्हिदली आनी फंगरोन न्हिदली माम उठून सगळ्यांनी पळोवन करत आसतना ना सट्टान न्हिदली हांव म्हाका उठयलें 2 फावटी आतां जाप दिल्यार म्हाका मार पडटा म्हणून कितें न्हिदली दुसरे दीस सकाळीं म्हज्या पुण्याक म्हणले बरी बाय येयली मामागर बाय वतना येता म्हण चिंतना धांवून वचून हांवें ताका पटलून धरून म्हणलें बाय तुमी सट्टांक शिकयतात म्हाका एकल्याक सोडटात की हांव येता तुजे वांगडा हांव वचों आनी हांगा रावना हांव म्हळें तितल्यान मामी येयल्लो म्हणलो ताका व्हरगो हांगा बांयक खाट्या येयना हें रातीक उठोन वचोन फोडोन करी जाल्यार म्हाका नाका व्हरताका म्हणलो तें म्हाका देणें जालें बाय मागीर हांव इस्कॉलाक गेली इस्कॉलाक वचोन बजल इस्कॉलांत हांवें केदार मॅथ्स आनी सोन्ने काडटलीं सोन्ने म्हळ्यार काले वता आमकां वेळ नाटलो काम आहलें आमकां आनी शिकयतना हें केलें टिचरी सुद्दां इमर्चें आहलें गटरूड क्वॉर्टर्स म्हणल्यार आहलीं सुद्दां इमर्चें आहलें तें जाल्यार मतीक वचनाटलें पूण कापितांनी आयले मागीर हांवें मॅथ्सान 100 काडूंक सुरू केलें वाव तो ट्रान्सफॉर्मेशन वय म्हळ्यार थोडे टायम तिका कश्ट जालें मागीर HM शिकयतली आमकां मॅथ्स तिका तिणें आमकां बरें कनेक्ट केलें हँडल केलें आमी ती सर्टिफिकेट व्हरून दाखयली मागीर म्हज्या बजालच्या इस्कॉलाक टिचराक ताच्या मागीर जालें की मागीर ट्रेनींग केलें ट्रेनींग जाल्यार मागीर 1 वर्स सकलेशपूर शिकयलें हांवें मागीर 2 वर्सां हांगा शिकयलें खंय गोंयां शिकयलें गोंयान शिकयलां गोंयां शिकयता आसतना फादर JS क्रास्ता म्हणून आमच्या बजालांतलो विकार ताका इगर्जे कडेच न्ही आमचें घर आमच्या घरची परिस्थिती पळोवन त्याच वेळार म्हजे भयणी सरलें तो येवन म्हणलो तूं हे पटी आतां मामी मरणाक येयलें तूं फाटीं वचनाका राव मागीर तिका समाधान जाता आमचो 2 दीस तर थोडे दीस राव म्हणलें तशें 1 म्हयनो रावलें ऑक्टोबरांत तें सरलें डिसेंबर म्हणसर हांव रावलें तें एक्सपोजिशन असो काल हाचे सान फ्रांसावेर हें करचें तें जाल्यार तो पाद्र्याक थंय वचोन पळोवन आनी पुरा थंय आमच्या विशयान बरें इसारण कर आयलो आनी म्हाका आनी म्हज्या भयणीक मोनिकाक दोगांयकी बजालान पोस्ट दिलो ओके बजालान पोस्ट दिलो काडून जाल्यार ही टिचरां परत आमची ते शिक्षकां न्ही तांकां आमी येवंक नाका आसलें आनी आमची गांवची न्ही देखून तांणी गेलें नांवां पुरां काडूंक सुरू केलीं नांवां काडून गेलीं पाद्रबाक काडलें पाद्रबाक ती पुरां नांवां खंयची काडल्यां तें पुरां कुटशें म्हणें आनी आमकां सांगलें सकट घरांनी वचोन लोकांक मेळोवन येया ते जाल्यार बिडियो बांदतली सकटा हे दिशा भुरग्यांक पुरात बिडियो सुद्दां गेल्यार हप्त्याक 1 रुपया मेळटलो 1 रुपया ओडलो करेक्ट पूण हांव हर एक घराक एका म्हयन्यान हर एका घराक वचोन सादारण 100 भुरग्यांक हांवें हाडलें हांवें आनी फादरा कडेन सांगलें मात्र फादर तांकां होमवर्क दिवन वचो कित्याक म्हळ्यार तांकां घरा वचोन व्हिडिओ बांदूंक व्हिडिओ व्हरोंक आसा ते कितें जर काम करूंक आसा न्ही इस्कॉलांत करीचे इस्कॉलांत करून हांव 9 वरां येतलीं 9 वरां हांव क्लासींत येवन आमकां 10 वरां क्लास सुरू त्या वेळार आमकां 2 सेक्शनां एक वयल्या कुशीन प्रायमरी 1st to 4th मागीर 5th 6th 7th सकयल ओके एक क्लासीन 3 सेक्शनां आसलीं आमी 21 क्लासी आहल्यो आमच्यो वयर सकयल्या क्लासीक व्हडल्या भुरग्यांक 7th भुरग्यांक हांवें मायंड करूंक दवरचें आनी हांवें वयर धाकट्या भुरग्यांक मायंड करचें 9:30 जातना उरलीं टिचरां येतलीं सहकारान मागीर करतलें हांवें तशें जावन मागीर क्रमेन 2-3 वर्सां भितर 350 आहलीं भुरगीं 1050क पावले आमी त्या वेळार साहेब बेजिल डिसोजा तो विजिटाक आयिल्लो पळोवन आमकां ताणें एका दिसाची रजा दिली भुरगीं इतली वयर पावली न्ही इतल्या स्ट्रेंथ हाडले अशें म्हणून आनी मागीर मात्र आमच्या टिचर्सांक पुरा म्हजेर तिका अभिमान जालो त्या बिसायब आयिल्ले दीस प्रोग्रामाक ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೇರಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಲು ಐತಳ್ ಮಾಸ್ಟರ್ म्हणलें मास्टर हांव दिशी आली साहेबीनी आतां व्हड जाल्या दसकती आसली त्या वेळार तशेंच त्या वेळार फ्राय कितली तुमचे सड्डो म्हळ्यार 22 ಓಕೆ हांवें म्हळें सर ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
शांतपणे बाय मग इतल्या लोकां मुखार बिसायबा मुखार कशें उलोवचें ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ತಯಾರಿಸಿದಂಗೆ ಕೊಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕೊಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ करते गेली हांव स्टेजीर रिकताना मास्टर अशा पडद्याच्या फाटल्या कुशीन रावलो नानिल्लिದ್ದೇನೆ मेरे नानिल्लिದ್ದೇನೆ ಅಂತ मुझे बोटां हात पडाय बेंकी पेटी काडी आमरे जातात म्हाका बघतात खांब सुट्टा आणि एक कुंकली काढली 2 कुंकली काढली 3री कुंकली काडून सुरू केल्या सुरू केलें एक पुणी सुरू केल्या मागीर आय कंटिन्यू म्हाका बँक गेलें कॉन्फिडन्स आयलें कॉन्फिडन्स आयलें न्ही मागीर बरें मागीर सगळ्यो येद्द व्हडले क्लॅप्स मेळ्ळे म्हाका तर म्हाका बारीक खुशी जाली भायर आयलें मागीर म्हणलें ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗ್ತದ ಆಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ತಿಳಿತಾ ಆಯ್ತು ಸರ್ तुमच्यात ते मास्टर तो तुमका शिकला मास्टर गी तुका शिकता हुशार तो बोट मंगळदेवीचो पण तशें एका टिचरीचे एक थोडे पुटी पुश काले म्हणटात आमी थोडे पुटी आमचे समर्थेवेर आमकां बरोबर असो आसा ना आमकां इतले समर्थी आसा म्हण सांगून तशें एका त्या टिचरीन पुश केल्या ना मागीर तुमी तुमच्या भुरग्यांक करतल्यात गे म्हणल्यार तुमच्या स्टुडंटांक म्हज्या भुरग्यांक तशें आसा म्हाका मेर कालें जालें म्हळ्यार 17 वर्सां हांव 7th शिकयतलें निमाणी 2 वर्सां आनी सुरवेची जॉयन जाल्ल्या तवळची 2 वर्सां मागीर बळचराच्या वेळार 2-3 दीस ಒಟ್ಟು 7 वर्सां मात्र हांवें दुसऱ्या क्लासीन शिकयलें सो पूण काय लागता इतलो ಒತ್ತಡ आसलो आमकां 7th बरे रिजल्ट टिचर आमकां आनी गार्डियन एंजल्स हांगा नागोरे स्कूल आसा आमकां कॉम्पिटिशन 7th त्या वेळार पब्लीक एग्जाम आसले म्हळ्यार आमकां पब्लीक एग्जाम आसले करेक्ट ते जाणा कॉम्पिटिशन आमकां कॉम्पिटिशन जाल्यार तांकां सस्त्र आसा ते सांजेर म्हणसर रावून शिकयतात आमकां जाताय सो आमी काय करचें आमी सगळ्यो वर्सांची क्वेश्चन पेपरां तयार करून भुरग्यांक सदां प्रॅक्टीस करचें आनी 1 वर्ड येता कशें सेंटेन्स करून बरोवचें इंग्लिशान आपल्या कशें बाय करेक्ट सो आतां कशें करचें गे म्हूण सांगून बरोवंक शिकयलें मागीर बरोवंक शिकलें पूण रायटिंगा खातीर आमकां मस्त कश्ट जाताले सुबीत कन बरोवचें म्हळ्यार सुबीत कन बरयल्यार करेक्शनाच्या वेळार मार्क्स सो हांवें काडलें म्हळ्यार फर्स्ट स्टँडर्डाच्या टिचरां ती म्हजी टिचरां हांवें म्हळें टिचर तिके फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक एक ऑक्टोबर ऑफ रॉंत म्हणे 1-2 लायनीर बरोवंक तिगे इल्लेशें शिकया टिचर मागीर चौकळी बूक काडल्यार 1-2 बरोवंक तिका जाता तिके प्रॅक्टीस दिया अशें म्हळें तर सांगलें इतलें ससार न्ही करून दाखय म्हणलें म्हाका अरे म्हज्या टिचरांनी म्हाका चॅलेंज केलो हांवें चॅलेंज जावन खान गेलो वर्साच्या अखेरेक आमकां क्लासीस वांटून दितना पयले म्हाका सांगलें हे टीचर हे फावटी म्हाका फर्स्ट स्टँडर्ड जाय ना मेरी तुका दिवंक जायना तुवें कशें येचें 7th कोण घेता कित्याक नवीन टिचरां आसात ते तांकां पुरो रेडी आसा म्हणजे सकट विशय आसात म्हजे कडेन क्वेश्चन पेपर आसात आनी काले नोट्स आसा सकडी आसा आनी तांकां गरज पडल्यार हांव शिकयता मदें घात जाय जाल्यार एका जर हांव सोलवलें जाल्यार तें हांव 7th येता फाटीं अशें मग वगत रावली तिने फादराबाड सांगलें आसता मागीर मिटिंगाच्या वेळार सांगलें फादराबाड म्हाका फर्स्ट स्टँडर्ड दिवचे फादर ताणें मस्त हें केलें मागीर हांवें ना फादर म्हळ्यार हांव मागीर सांगलें उतर मागीर हांव चेंज केन्ना तांकां करता मागीर जायत म्हणलो तर लॉना टिचरी शिवाय दुसऱ्या कोणाक जाय तुका इसार म्हणलो 21 टिचर आसले अरे हांवें चिंतलें लॉना म्हजे स्टुडंट ताका हांव कित्याक नाका जाली अशें म्हळें तर लॉना फर्स्ट जाय म्हाका ओके ताच्या उपरांत कोणी जाता म्हळें लॉना आनी मार्ता म्हणलें दोगांय म्हजे स्टुडंट्स मेळ्ळे मागीर तांकां हांवें म्हज्या क्लासीक आपोवन हाडलें आनी तांकां सांगलें अळे म्हाका सिलेबस गोत्तू ना सिलेबस तुमी सांगाचे मेथड हांव सांगता तुमकां रजेंत तुमकां आतां 3.5 रजा आसा न्ही म्हणजे पोंगेराच्यो बियो बिकणां आनी गुरगुंज्यो आनी आयस्क्रीम कड्डी आनी सुबीत कलराचीं पिक्चरां ही पुरो तुमी कलेक्ट करचें आनी हांव नर्सरी रायम्स हें परा हांव तयार करून हाडटां अशें म्हळें
मागीर इस्काला सुरू जावच्या आदले दिसा मार्केटाक वचून मिठाई हाडल्यो त्यो ल्हानशे काडली मिठाई म्हणून मेळटली केवड ते ऑरेंज कलरांनी पुरो मिठाई आसतल्यो करेक्ट करेक्ट कळ्ळें रेड येलो ग्रीन आणि व्हाईट 4 कलर ते पुरो हाडून कलरांनी विंगड करून 4 डब्यांनी घाल्यो आणि फर्स्ट डे सकयल भुरग्यांच्या तोंडाक आमी 180 भुरगीं आली 3 सेक्शनाची सगळ्यांच्या तोंडाक एक मिठाई तोंडाकच गेली हात घालून हाताक दिवंक ना ओके केली भुरग्यांनी केली भारी खुशी भुरग्यांक मागीर सांगलें नाळे हांवें एक तुवालो हांगा पिन केलो ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಅಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಮಾಲು ಇರಬೇಕು ಮೂಗನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒರೆಸುವುದಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕು ನಾವೇ ಮೂಗನೇಕಿಂದ ಕೈಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ತುಂಡಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು अशें म्हण आनी पेरंट्सांक केप येयले पेरंट्सांक तशें सांगलें आनी ऑगस्ट म्हणसर हांव तुमकां सांगता म्हणसर तुमी भुरग्यांक बरोवंक या वाचूंक कशें लागीं तुमी बत्तर घालूंक नजो हांव तुमकां सांगून धाडटा मागीर तुमी करा जायत म्हणले मागीर भुरग्यांचो तो 2 गिटांचो बूक आनी तेच्या उकडी बूक आनी तांचो हे टेक्स्ट हे तिनी बायंड करून आमी आमच्या कबडान दवरले तांकां एक खाली एक स्लेट आनी कड्डी मात्र आनी त्या स्लेटीर तांकां पयलें खाली गीट घालूंक गीट स्टँडिंग लाईन स्लीपिंग लाईन माता म्हणतात करेक्ट त्या बरा घालूंक सुरू केलें मागीर रावंड करूंक सुरू केलें म्हणटना एका म्हयन्या भितर भुरगीं पुरो करूंक शिकलीं मागीर आयस्क्रिमाची बारीक कड्डी काडून घेवन तांकां भायर व्हरून आमकां व्हडलें ग्रावंड आहलें त्या ग्रावंडाचेर तांकां चित्रां सुरोवंक मातयेर सूर्यनान्य माडी सूर्याची चित्रां म्हणी पळय ಎಂತದು ಮಗ ಸೂರ್ಯ पुन्हा आमी तांकां हें करूं ना एनकरेज केलें जाल्यार मागीर तशें शिकलीं भुरगीं आमी काल करचें ते वर्ड्स शिकले 5 वर्ड्स शिकल्यार ते बोर्डार बरोवचे बरोवन दुसरे दिसा ते पळोवन डिक्टेशन बरोवंक पळोवन समान लायनीर दुसरे दिसा मोदें मोदें दिवंक सरचें तिसरे दिसा बोर्ड पुसून ओके लास्ट डे अशें तांकां सकट दिवंक सो आनी 5वे दिसा तें सकट रायट जाल्ल्यांक तमडी मिठाई ओके एक रॉंग जाल्ल्यांक 5वी मिठाई ओके ते कलरफुल मागीर ताचे वरून इल्लेशें जालें येल्लो मागीर व्हायट सकट हांगात मात्र मिठाई कोण घेवन येवं कित्याक म्हळ्यार भुरगीं न्ही भुरगीं सक्टांक दिवचें पूण तांकां संतोश घालें म्हळ्यार हे एक जीब दाखोवन केंपायचो म्हणून तशें भुरगीं बरें इंट्रस्टींग येयली इंट्रस्टींग येताना म्हाका चिंतलें आनी हांकां कितें सोडिचें म्हळ्यार हांवें ऑगस्टान म्हळ्यार ऑगस्ट जाताना म्हळ्यार टिचर एसेंब्लींत एक दीस आमकां प्रोग्राम दिवचे म्हण सांगलें ल्हान भुरग्यांक जाता गे टिचर आमी करता न्ही पळया तुमी म्हळ्यार तशें ऑगस्टान आमकां मात ब्रेस्तार दिवचे म्हळ्यार भुरग्यांक तें आमी हें करचें न्ही प्रिपेर करचें तशें जालें हांवें आमचे अशी एक रावतले 100,000 भुरगीं आहात न्ही एक टिचर थंय रावूंक एक टिचर थंय रावूंक एक टिचर हांगा रावूंक भुरगीं हांगा रावूंक आमी भुरग्यांक पयलेंच सांगलें ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ आनी हांव जेवरी म्हूण सांगता गोत्ताने भुरग्यांक सो आनी हांवें थंय रावचें आनी अशें करचें अशें केल्यार बरें सुरू करा म्हणून ओके तशें बरें करा पुरो बयान केलें भुरग्यांनी तें म्हाका एक मस्त संतोश जालो ताचे उपरांत जालें मागीर त्या वर्सा अखेर जाता आसतना रिजल्टांनी प्रास जालें जाल्यार मागीर हांवें तांकां त्या गायक पयलें दोगांयक आमी त्या गायदाना बसून कशें जालें तुमकां म्हजें टिचींग लायफ टिचींग कशें जालें ह्या वर्साचें कशें जालें तुका म्हणलें भारी बरें जालें टिचर 1ನೇ क्लासीच्या भुरग्यांक बोडी धर नासतना शिकयत म्हणलें आमकां आजूच हांगाच कळ्ळें काल्याक बोडी धरीचे घरा आमचीं भुरगीं नात गे आमच्या भुरग्यांक आमी मारता गे ना न्ही देखून आमी भुरग्यांचें मन समजून तांकां हें करीचें अशें म्हळें देखून मागीर लोना तुवें मेरी टिचर नाका म्हण कित्याक म्हणलें पुता म्हण सारकें पुतात म्हळें ताका
ना टिचर सेवेंथान तूं कितली जोर आसली म्हाका तेन्थ चिंतून बेन दिसून गेलें तूं तशें ते जोर हाळे सेवेंथान आमकां रिजल्ट जाय आसले तेन्ना हांवें जोर करी जस Correct. ते डिसेंबर म्हणसर हांव स्ट्रिक्ट आसतली मागीर आमी ते कशें जॉली करताले म्हाज्या भुरग्यांक ते कळटा सो हांकां सजेस्ट पूण हांगा तूं इंट्रेन टिचर तुजे इतल्यान म्हजे इतल्यान तुवें शिकलाय Correct. हांगा तुका हांवें कशें जोर करचें Correct. म्हजी एज पावता आसतना तूं म्हजे वन बरें हुशार टिचर जातालें आई म्हज्या बेसांव तुका म्हळें थँक्यू टिचर थँक्यू आनी आमी कितें पुरा तयार करून दवरना म्हळें तें पुरा कलेक्ट करून दवरा तुमच्या उपरांतल्यान की यूज पडटा म्हणून. हय. मागीर एक भुरगो आसलो किर्ती म्हणून एकलोच भुरगो तो सुबीत बरो बारीक सुबीत आनी बरो भुरगो तो बरयतना सकास बरोवचें मात्र सकास बरयतना सर्रां बरय म्हळ्यार हांव गुदिल्लो ते जर घालत दाड्डे भुरगे तेणे जावन पळोवन बरयतात वरायट जाता सकयल Correct. लोकांना आवय फोन धाडलें हेवटेन आयिल्ली आनी सांगलें हाडे तो बरेंकन बरयता ताका तितकें फास्ट बरोवंक शिकया सांगा ताका तितकें उरली मरी अशी पळोवन बरयतात जायत म्हणल्यार आवय गेली इल्ल्या वेळान हो आयलो इरे कोणजे मदमे मालपोडे म्हाका खाले उलयता गो दादा बाले म्हळें इरे कोणजे मदमे मालपोडे म्हणलें तर म्हजी खरी मनी करून दाखयली मदमे आता ना इरेक दाय यांच्या बंडीनी ఈరు అమ్మడదా చాడి బండిని అమ్మ ఆకువేరింపిత్తాయిని అమ్మ ఆకియరడా ఎన్నడ పను మమ్మీకిలా డాడీకిలా కూడా మధుమే మళ్ళీ गजाली तशी हांव चिंता तुमी ल्हानपणांत काही मस्त पोखरी आल्यात म्हणून दिसता देखून खाले म्हणटा तुमकां भुरगीं सांगता टॉमबॉय म्हणून म्हणटली म्हाका होय गे खाले तुमचे शॉर्ट हेअर आनी पुरा खाले तले बरे स्टाईल केसांनी बरें कांय नाटले पूण हांव सकयल रुखांक सोडटली उप येतली कोसतली बऱ्यांक सकयल त्या भुरग्या चिरक्या भुरग्यांनी करचें काम हांव करतली आनी ती चेडवां म्हणून बियान बसतली न्ही हांव कोणागे बियान नाटली सो म्हाका बायलोच रक्को म्हणटली ओके तशें ते हांव चिंता तेंत काही लिडरशीप तित्त काही ते एक स्ट्रॉंग कॉन्फिडन्स तुमकां मुखार टिचिंगाक येता आसतना ते जर भुरग्यांक जावन दी तुमकां उरल्या टिचरां म्हणल्यार तुमी तर शिकयला तुमी तर शिकले इस्कालांत तुमच्या टिचरां सांगा आतां काम करचें म्हणल्यार ते एक इजी ना ओके सो ते एक वस्त न्हू ते एक तुमी चॅलेंज काण न्हू त्या भुरग्यांच्या लायफ हांव चेंज करून दाखयता म्हणून सांगून न्हू ते दाखयली शाती तुमची सो तुमकां एक सलाम म्हणून तशी तुमच्या पुरा काणी आयकतना आज म्हाका काय उलोवंक ना बसून खाली टिचरीन सांगलें आयकचें मात्र म्हाका बारीक खुशी मागीर एक तुका सांगता हें पुरा केल्ल्या खातीर करस्पॉन्डंटान खबर नासतना हें कर म्हाका ट्रान्सफर दिलो ओके ते जाल्यार म्हजी आवय हुशार ना सिरियस आसा हांव म्हळ्यार फादर हे एका वर्सा सोडा फादर म्हाका मायेची स्थिती अशी आसा हांव पयशे गेली तर जाल्यार कालें करचें पयशे ना गुरे गाडयेन दिले ते देखून कातोली बड्याक विचारलें हांव थंय व्हरून गेल्यार म्हणलो तूं ह्या वर्साक ट्रान्सफर पाटींग करची तर जाल्यार येवच्या वर्सा तुका खड्या भावाच्या घाटार व्हरून घालता म्हणलो ओके नाका फादर म्हळें हांवें म्हज्या मायक हांव सुदारशीत आनी खालें म्हाका ते बेजार घाल बरी खालें वता ते पुरो फादर ब्रदर जावन आसता आमच्या घरा येवन माये कडेन उलोवन कर आमचे कश्ट गोत आसले मनीस गोत नाटले जाल्यार ओके जालें जालें तेचे उपरांत हांव गाडयेन एंजल आयलें गाडयेन एंजल आयिल्ल्या फस्ट म्हळ्यार हेचे म्हाका ना जालें तें जालें न्ही तितल्यार मायांक मस्त बरें सीक पडलें तर माय कशीन गेली हांव कालें माय तुका रावंक हांगा बेन दिसता गे तूं आमगेर येताय तुजो नवरो कालें म्हणटा पुता कालें म्हणचें कालें ताच्या मायची हांवें साकरी करूं नाय आनी ताणें तुका हें केलां हेच्या आदी ना न्ही ताका हांव कन्विन्स करता तूं येताय जायत म्हणली मागीर हांवें म्हणजे घरकाराड सांगलें हाड मारलो मागीर हांवें दुसरे दिसा मायक हांगा हाडलें हांगा मायक हाडून दवर न्हू कामाच्या मनशाक एक हाडलें अरेंज करून इस्कालात वचून सांगलें हेच्या कडेन सिस्टर हांवें म्हज्या मायक घरा हाडलो आमगेर सो फाल्यांत हांव न्हू म्हाका दनपारांची स्टडी आमकां स्टडी आवर म्हण आसा स्टडी दिवन वचो कित्याक म्हळ्यार म्हाका मायक जेवण दिवंक वचोंक आसा सकाळीं तुमी म्हाका दिया हांव रावतां हांव येतां जायत म्हणली सिस्टर मागीर हांव तशें सकाळीं जें स्टडी करतलें दनपारां थंय क्लास सोडली तें जावन
येऊचे रिक्षा म्हळ्यार रिक्षा बस म्हळ्यार बस धांवना येवचें हांगा येताना तें गेट हलतना मायन आवाज आयकून मागीर तिळून पळोवचें मागीर मागीर जेवण आनी पुरो जालें मागीर तिका कोणागे सांगिल्लें थंय जेवतना शीत शिरकोन मरतली म्हणून देखून जेवंक आयकनाटली ती ओके सो मागीर तिका जेवण आनी पुरो जाल्यार मागीर तिका न्ही जावन मागीर परतून तमचें तशें परत करना जालें तशें आसतना ऑगस्टांत जाता आसतना इन्स्पेक्टर चॅक करूंक आयलो स्ट्रेंथ चॅक करूंक येता न्हू ही टिचरां बरो घुसू उलयता तांकां म्हणजे मसोर आहलो म्हळ्यार हेचे हांवें सांगलें आयकतालें करेक्ट येवन आयली आनी म्हणली न्हय टिचर तूं येवची कशी आयली तूं येवलीन टिचराच्या जाग्यार म्हण येती आहली आयरीन टिचराच्या जाग्यार तूं कित्याक आयली काल जालें आतां आयरीन टिचर लास्ट पोस्ट तूं त्या लास्ट पोस्टाक देखून तुका आतां स्ट्रेंथ ना गी म्हणून कोणें सांगलें तुका येवन सांगलें थंय उलयतात वेगे एटेंडन्स रजिस्टर पळयलाय तुवें आमचो टिचरांचो ना पळय मेरी टिचरीचें नांव खंय आसा म्हूण पळय थंय म्हजें नेक्स्ट आसा वयमो तर हांव सेकेंड एसिस्टंट कळ्ळें गे तुमी पुरा लास्ट आहात भोवशे तुजो तो पोस्ट येता कोण ना ओले पुरा काणयो सुमार घडल्यात मस्त तेतू पुरा काणयो पार बरोवन आमच्या आंजपत्राक दिले सो हांवें खंयच्या टॉपिकाक येयचें म्हूण चिंता गी आज टिचर ती चिंतल्याक त्या टॉपिकाक येवन आसा तशें म्हणटा आसतना टिचर तुमच्या मोद्या हांव इल्लेशें डिवेट करूंक अशें येता तुमच्या एका काजराची काणी ह्या विशयांत हांवें आयकलां तुमचो न्हवरो बारी एक बरो रायटर मानस एक्स पत्रावो म्हण सगळ्या चडावो सगळ्यांक बारी वळखीचे कोडयाळांत सो तुमची एका रायटिंगाची काणी तांकां तुमी इन्स्पायर केल्लें गी तांणी तुमकां इन्स्पायर केल्लें गी म्हणून खंय हांवें आयकलें ती येयलें म्हाका सांगतात गी टिचर एक्चुअली हांवें ताका इन्स्पायर केल्लें कित्याक म्हळ्यार तो लजिस्ट मनीस म्हजो शिकपी तो पंडीत हिंदी पंडीत जाल्यारय तें अशें ट्युशनां दिवंक करूंक महत्व येतालो शिवाय हे आपणाचें टॅलंट यूज करून ताका करतालें पूण म्हाका तशें न्ही म्हजी आवयन आनी आजयेन म्हज्या मायन खंय एक पद आयकल्लें बरा अळगो बाय ह्या पदाक एक ह्या ताळ्याक एक पद करता केलें मग तें तिचे कडच्यान रावून सिंकरेज हांवें म्हळ्यार आमचे घर इस्कालाच्या फलतोडी आमचे इस्काल मदें मारो फलतोडी सो मायन तें मॅटर बसून आयकोनचें पद आयकलें मागीर आनी बाय ताका 2 स्टेप्स घालपता डान्स बरें दिसता तशें इन्स्पिरेशन आशिल्लें गे आनी म्हाका बरोवची इल्लीशी आमगेर राखून कले बरें बूक आयल्यार म्हजी माय मार्केटाक गेल्ली आतां आमकां वाडणे येताली वाचूंक सो म्हाका बरोवची इल्लीशें जालें तें बरयल्लें सुमार आहलें म्हजे कडेन तें काजार जावन येताना व्हेल्लें पूण मागीर म्हाका थंय काजार गेल्या मागीर घरच्या कामांनी प्रमाण म्हाका जावना मागीर हांव बळतेराक वता आसतना हांवें तें पुरा काडून म्हज्या न्हवऱ्या कडेन दिलें कळ्ळें आनी थंय पुरा हांवें बरयल्लें केल्लो पुरो कस्ताळ आसा कस्ताळ तुका जायत जाल्यार पळय तो पंडीत पळय तुका जाय जाल्यार पळय पळोवन तुका कांय बरोवंक जाता जाल्यार थंय फाटी येता सांगता न्ही राखण्याक आनी पुरो धाडणं सुमार धाडणं जालें हांव 3 म्हयन्यान येतली न्ही ओके सो ताका तें इन्स्पिरेशन आयलो ताच्या मागीर तो एक पात्रांव वेलेन्सिया म्हणून बरयतालो मागीर हांगा आयला मागीर ताका आमचें हें केलें आंजेलो सांज पत्र आसा तसो संपादक केलो थंय तो तशेंच बरयता आसतना आमच्या एका पात्रावान म्हळें तूं आतां आंजेलोराक येवन इतलीं वर्सां जालीं आनी कितें जालें वेलेन्सिया म्हणून बरयता मागीर एक पात्रांव म्हणून बरयतलो पूण म्हाका मागीर मात्र हांवें बरोवंक सुरू करूं ना म्हळ्यार म्हाका ताका कांय इन्फिरियरिटी बगत कोन्ना म्हज्या न्हवऱ्याक म्हणून हांवें कशें घेतालें पूण आमचो फादर रॉड्रिगस म्हणून JST रॉड्रिगस म्हणून तो म्हाका ल्हान भुरग्यां म्हाका इस्काला वचोंक घरांनी तोच तो म्हाका म्हणलो अळगो म्हाका अहलेल्या विशयाचेर एक लेखन बरोवन दी तो विशय दितालो आनी तें बरयतलें फादर म्हजें नांव मात घालना देखून तो म्हाका काजारी मेरी म्हणून घालतालो हांव मोरी ती जाली जाल्यार काजारी मोरी जाली काजारी मेरी म्हणून सो तशें 2-4 लेखनां तो आसतना हांवें दिल्यां पूण हाका गोतूना ताचे उपरांत वो 2005 सरले उपरांत आंज हें करतालो न्ही तो थंयचो पिटर फर्नांडीस म्हणून आमचो फॅमिली फ्रेंड तो आयलो आनी म्हणलो टिचर
पात्रांचो जागो खाली उरला तो खाली भरती करूंक जावचो ना ताच्या नॉलेजीन आमची जावची ना पूण तूं एक लेखन बरयचें म्हळ्यार म्हजे वरेन जावचें ना म्हळ्यार म्हजी मानसीक स्थिती समान आसतली ना तूं बरयता तेजें बरोवंक जाता तुका तूं टिचर कित्याक बरोवंक जायना बरय म्हणलो मागीर बरयलें बरोवन अंकेत हे बरेंतले तेकल्याचे विशय बरोवन सेवा म्हणलें एक बरें लेखन बरोवन दिलें तें उक्तावण जावन येवन पळयतना सायबीनी तातूंत एकच एक शब्द खरें चेंज नासतना हांव लेबरेंत येयला सो म्हाका बगलें हो तर म्हाका बरें येत गे ताच्या मागीर हांव बरोवंक सुरू केलें म्हणजे जिणेची काणी म्हणजे इस्कालाचेर बरयताची म्हाका म्हणलें भुरग्यांच्या विशयांत आनी कुटुंबांतल्या अशा विशयांत संवसारान हांवें पळयल्ल्या विशयांत तेत म्हजें अशें बरोवन आनी 200 वयर लेखन हांवें बरयलें ती पुरो हांवें तयार दवरली न्ही ती पोर एकली आयिल्ली तुज्या काले बरोवन छान वाचूंक घातलें म्हाका ते दोनी बुकान घेवन गेल्या ती ओके तशें आतां काजारी मेरीच्या नांवार बरोवंक सुरू केलें ती काजारी मेरीत जाल्यार गे न्ही आतां तुमच्या करेक्ट नांवान बरयता मेरी पात्रां तशें आतां तुमचें म्हण सांगल्यार पोखरीपणा तुमच्यो काणयो आनी पुरो बारीक खुशेन हांवें आयकल्यो तुमचे बरोवपाची आनी पुराय हांवें आयकली तशें तुमचे 2001 तुमकां रिटायर जाता म्हणून तशें तुमचे रिटायर संभ्रम कसो आसलो तुमी रिटायर जावन खंय रिटायर जावन आयल्यात आनी त्या वेळी इस्कालात तुमकां कशें एक सन्मान करून धाडलो हे गजाल म्हळ्यार म्हाका हांगा हांव बदलता हांव 20 आनी 4 वर्सां सर्वीस दिवन येतना बरो संभ्रम करून दिल्लो हांगा 7 वर्सां आंजलोर येतना फ्लोरीन टिचर म्हणून क्लियरली प्रायवेट टिचर ती रिटायर जावंक हांवें विचारलें टिचरा कडेन फ्लोरीन टिचराक सेंड ऑफाचें म्हणे कांय तयार नाय अशें डिसेंबर जाता आसतना मेयांत मार्चांत रिटायर हांगा पळय ट्रान्सफर रिटायरमेंट पळय ना काही येना सेंड ऑफान येना ते बे मागीर घालें सेंड ऑफ ना म्हणून सांगल्यार म्हाका 20 आनी 4 वर्सांक थंय दिलां हांगा 30 आनी 6 वर्सां सर्वीस दिला ना म्हळ्यार करी जेत न्ही सिस्टर आसात सिस्टर जाल्यार कितें जालें आमी ना एली टिचर्स आमी कॉन्ट्रिब्यूट करी जेस मागीर सिस्टर कडेन सांगलें आमी करी जे सिस्टर मागीर ते जायत म्हणलें तिणें प्रोविन्शियल सुपिरियर कडेन सांगलें जायत म्हण मागीर तिका आमी एक अर्द्या पावंडाची भांगराची मुदी दिली मागीर एक बरें कापड दिलें तिका आनी तिका बरो सेंड ऑफ दिलो बरो सेंड ऑफ दिला मागीर ती येवन म्हाका फुटलून धर म्हणली मेरी टिचर तूं आयल्ले वरवीं म्हाका एक इतलो संतोश हांव येत आसा मागीर तिका घरा म्हणसर पावंकी गेल्ले आमी ना तर जाल्यार पडलो रूख उडले सुकणें म्हणलें बरें वसज हाडले आमी कांय येनासलें म्हाका मागीर तशें जालें की म्हज्या सेंड ऑफाच्या वेळार मागीर सट्टाक आमी तशेंच कंटिन्यू जावन गेले हय मागीर म्हज्या सेंड ऑफाच्या वेळार मात्र हांवें म्हळें म्हाका भुरग्यां कडची कसलीच खाणीक तुमी एकठांय करूं नजो कित्याक म्हळ्यार आमची दुबळीं भुरगीं तांकां न्हेसूंक मस्तायकी नासतली देखून भुरग्यां कडच्या कसलें तुमी खाण घेवंक नजो बदलाक म्हज्या भुरग्यांक बसच्या खातीर 20,000 रुपया हांव दितां आनी बांक करून दिजे तांकां तुमी वाव कित्याक म्हळ्यार जर्नीर बसोन मुवांकडे तिकडे बांकांनी बसोन आनी परत बरयतात भुरगीं तेंकां पयल्यांत हांवें सांगलें एखाद्या वेळार हांव मेलीं जर जाल्यार म्हज्या भुरग्यां कडेन हांव सांगता म्हज्या भुरग्यांनी तुमकां दिवंक म्हज्या नांवार अशें मागीर वाचलीं भुरग्यां सेंड ऑफ दिलो सेंड ऑफाच्या वेळार तेन्ना हांवें सांगल्या प्रमाणे म्हाका हें दिवना पूण टिचरांनी मात्र ती मुदी एक म्हाका दिली मागीर सिस्टरांनी एक जेजूचो हात अशें अशें धरना करेक्ट तो इनाम जावन इस्कालांत भुरग्यांच्या नांवान दिलो म्हाका आनी भुरग्यांनी सकट बरें मागलें हांव चिंता म्हाका तुमचो एक गूण म्हळ्यार तुमी अशें उलयत आसतना म्हाका तुमचो एक गूण हांव नियाळ नासा उडलता तुमी उलयत आसतना ते तुमी एक दुसऱ्याचे कश्ट एक पळोवन ते एक तुमी एक एम्पथी म्हणून चढावत आमी सिंपथी दाखयता सिंपथी दाखोवची म्हण सांगल्यार काले तुका अशें जालें न्हय छाया म्हण सांगता आनी वगेत रावता पूण एम्पथी म्हण सांगल्यार तांच्या जाग्यार रावून तांच्या विशयांची हितून तांचे कश्ट आमींत भोगले बरी करन ताका एक आमी हें करचें म्हणटना तुमी त्या भुरग्यांचे कश्ट जावं दी तुमच्या टिचरांचे कश्ट जावं दी वा कोणाचे कश्ट तुमी एक ते समजून काडून एक विशेष देण तुमकां एक देवान दिला म्हणून म्हाका भोगता टिचर कित्याक तशें आमी ल्हान आसतना पळय म्हाका मस्त कश्ट न्ही आमच्या शेजारच्या घरचीं ती स्थिती वता ती पेजंटलो नीस आनी ब्राजलाक उडयत आसतना चिंता सांगता आमी चिंतले देवा ते आमकां दिल्ले जाल्यार आमी एका ते आसलें वी वर फिलींग दॅट करेक्ट ब्रिंगींग अप 10 चिल्ड्रन इट वॉज नॉट इजी म्हजी मायन कलेचं काम केलां
तर म्हाका बघचें तर सांगा ना आमी सांगूंक जाता हय, correct, तुम्ही सर. उडयनाका आमकां दिया म्हणून सांगूंक जाता Correct. ते सो आय एम फिलींग इवन नाव आतां जाल्यार म्हाका कोणी तशें आतां म्हज्या कामाचें आसा हांगासर ते आतां सुमार 35 इयर्सान म्हज्या घरा काम करता पोरताच्या दुयेच्या काजार जालें दुयेक हांवें एक ताका खानाची एक जोड खानाचे मागीर 30,000 ताका हांवें दिले 30,000 1,000 म्हजो 1,000 म्हज्या पुताचो मागीर 10,000 म्हजो 10,000 म्हज्या पुताचो आनी एक 10,000 तो रीण तुका तुवें तुज्या सांबाळान म्हयन्याच्या सांबाळान म्हाका पाठोवन घेवची म्हणून तिंगोलदात आनी कूड दिन कास्टे करपाय म्हणाले आनी ताणें हाणें दिलो म्हाका तशें कोणाचे कश्ट म्हूण काडल्यार आपणे एकच म्हजे वरेन जाल्यार हांव भुरग्यांचे सांगता हांव ते म्हळ्यार तें इतलो तुमकां आमगेर काम करता म्हजो पूत गांवाक आयिल्लो म्हळ्यार सरोजिनीचे दुयेचें काजारा पता तुजें कांय आसल्यार दी म्हण 10,000 म्हज्या नांवार दी मम्मी अशें म्हणलो सो तांकां हांवें तांच्यान तूं हें करचें आतां म्हजो जर पूत जाल्यार म्हजो एक ताचे कडेन इल्ले पयशे उरल्यार हरी एका म्हणटात एका अक्रिस्तांव भुरग्याक तें आपांक ताका चलोवंक काम करूंक ताका तो वखदाक आनी खर्चाक पयशे दिता आनी तांकां कुमोग जावच्या खातीर तांचे कडचो रेशन असो तांदूळ सडीत मेळ्ळो तांदूळ आमी हाडचो तांकां अंगडी जाल्यार 10 रुपया मेळटात आमी तांकां 20 रुपया दिवचे एका किल्याक सो तशें दिवन तांकां ते कांय हेल्प तशें आमी सोसायटीन जाल्यार कुमोग करून ते काले जाता गो ते टीचर एखाद्या वेळार आमकां ते मार पडल्यार म्हळ्यार आमी तें सोंसलां आमकां ती दूख गोत्ताल्यार बोगल्यार मात्र आनेकल्याक ते दुखता म्हणून आमकां कळटा एखाद्या वेळार आमच्या पोटाक ते चिरको पडना आमच्या पोटाक ती तान भूक म्हणून आमकां कळनातल्या वेळार आनीकले दूख आमकां समजना गे हांव चिंता आजकाल आमच्या पेरंट्सां ते हे एक खंय उणेपण म्हणून म्हाका बघता म्हळ्यार कांय जाता आमी कश्ट काडल्यात आमचे कश्ट भुरग्यांक कळना जो म्हणल्या खातीर भुरग्यांक मस्त सुखान वाडयत आसतना ते भुरग्यांक कश्ट कळनासतना वाडली भुरगीं खंयसर एक एम्पथी म्हणलें आमच्या सोसायटींत खंयसर सुकता म्हणून म्हाका बघता तुम्ही कितें म्हणटा टीचर न्हीज करेक्ट तें कित्याक कोत्ताय आतां म्हजें तें नांव आतां सांगा म्हजें आमगेर म्हजो एकलो कजन आसा तो ते कशें मतीन उण्यासर आसा तो एवरी मंथ हांगा येता म्हजे सरशीन आनी ताका हांव एक 500 रुपीज दिता आनी बरें जेवण दिता जेवता आनी चलता खोशयेन ते ताणें एक दीस म्हणलें म्हाका खालें मागीर तो अंकल अशें म्हणून नाका तशें देवान आमकां सक्कड देणी दिल्यां ते समजोनी दिल्या आमकां जेवंक खावंक दिलां सक्कड दिलां ताका दिवना देखून आमी तेच्या खातीर आमी हें वर्षी न्ही गलीज जालें म्हणचें न्ही तें एक देणें पडटा तुमकां आतां म्हजे उपरांत जाल्यार तुमी तो येत जाल्यार ताका दिवचें आतां ताची जाल्यार मुस्तेकी आनी पुरा आहली पुरा इवन पॉकेट मनी जाल्यार ताका दिवची करची पुरा ते हांव चिंतता की आमी वडिलांनी बरेंपण केल्यार कित्याक आमी चडावत भुरग्यांक म्हणटा तुवें बरें करी जे म्हणून आमी तोंडात सांगता पूण करनेंत खंय हांव चिंता आमची भुरगीं आमकां पळोवन शिकतात जाल्ल्यान आमी बरीं जालीं जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमची भुरगीं बरीं जातात म्हणून म्हाका बघता तुमच्या कमेंट टीचर काले म्हणटा न्हीज तें कित्याक म्हळ्यार आतां म्हजी सासू की हांवें साखरी केल्ली म्हजी आवय की हांवें हांगा दवरून साखरी केल्ली म्हजो पूत अमेरिका गेल्लो तोळो एवरी मंथ म्हाका एवरी वीक म्हाका फोन करतलो ताका कश्ट तुका हांवें म्हळें बाबा तें तितलें कश्ट करचें न्ही पता म्हाका तुवें म्हयन्याक फोन केल्यार पुरो मम्मा तुवें केले कश्ट सोंसले आई तुवें कशें तुज्या मलगड्यांक पळयलां आमी तें पळयलां मम्मा तूं आमकां कालें सांगनाका म्हाका कालें करूंक गत्ता आसा म्हणून म्हाका गत्ता आसा हांव आज ह्या स्थितीर आसा जाल्यार तूं आनी पप्पा खारान तें आनी तुमी दिल्लें मार्गदर्शन तुवें मायक आनी वयजो कांय मायक आनी कितलें बरें करून पळयलां सामको गत्ता आसा सो ते आमी दिजे तें भुरग्यांक आमच्या लायफा वरवीं आमी शिकयचें करेक्ट अशें हांव परत एका टिचरी कडेन हांव उलोवन आसली म्हणजे आनीक आमी इंटरव्यूर आमी उलोवन आसली ती टिचरी म्हाका म्हणाली आमी एका माथ्यार कितें वता ते पांयाक देंवता जाल्ल्यान आमी आमचे कर्मा फलां आमी कितें म्हणटा म्हळ्यार आमी कितें ह्या संवसारांत बरें घालता ते सगळ्यांनी बरेंत गोवन आमचें तें बरें पाटी येता जाल्ल्यान आमी हेंच हिंगी मोतीन दवरलें जाल्यार आमच्या सोसायटीन जावचे अन्याय अन्नाडीपण आनी पुरायलेशें उणें जायत म्हणून म्हाका बघता
हय निजावनी Correct नाही. आमकां ते फायदो आतां मेळना जायते पूण समाज बरी जातली म्हळ्यार खंडीत Correct. उरतात कित्याक आतां ह्या वाड्यान जालें आमच्या वाड्यान जालें तशें आसा आतां शिकप नासलेल्या नासल्या भुरग्यांक आपोवन ट्युशन म्हळ्यार पयशे न्ही, correct. हय तांकां शिकोवचें करचें परत तो एक दीस एकलो भुरगो येवन म्हणटा माय अळे म्हाका पळय सर्टिफिकेट मेळ्ळें काल्यान वता भाशण स्पर्धेंत तुवें म्हजे कडेन विशय विचारूं न्हय तुवें तें भाशण केलें गे पळय माय हांवें तें केलें आनी सिस्टरान व्हेरी गूड म्हळें म्हाका सर्टिफिकेट दिलें पूण म्हज्या मायन काल म्हळें वताय म्हाका काल म्हळें हेबे ही सर्टिफिकेटार त्या बदला तुवें मॅथ्सान बीन इल्ले 60 मार्क काडिल्ले जाल्यार म्हळ्यार म्हाका कितलें बेजार जालें वताय माय म्हळ्यार हांवें फुटलो ना जाल्यार म्हळें ना बाबा तुवें बरें केलें हुशार तूं म्हजे कडेन विचारी नासतना कोणा कडेन विचारना तुजेच कुशीन तुवें बरें दॅट इज लायक ग्रेट अशें म्हळें देखून आतां खरें ल्हानशें ताका आतां इस्कॉलांत एनकरेजमेंट मेळ्ळें परत दवंड्यान म्हाका सांगता तशें म्हाका आतां मेरी टिचरी कडेन बसून हो एपिसोड हांगा स्टॉप करूंक नाका पूण आमचे वॉच म्हणटा येता गी टायम जावन आयलो लिजा बंद कर म्हणून सांगूंक ट्राय करनासा तशें म्हणटा आसतना टिचर तुमची एक स्पेशल क्लास आमच्या विक्षका खातीर आमचे विक्षक राखून आसात तुमची स्पेशल क्लास करया गे आमी तर ओके येस हांव सांगूंक कशी व्हरता कितें गे म्हण सांगल्यार एक मनीस ह्या समाज बरी जायचे तर जाल्यार घरांत आवय बापायचो सहकार आनी पाठिंबो मुख्य जाय आवय बापायनी बरें केल्यार भुरगीं बरें करतात ताका उदाहरण जावन म्हळ्यार आतां म्हाकाच म्हजी आवय बापाय आनी आजो आजी तांकां कांयच शिकप ना जाल्यार तांकां समजणी आसली त्या समजणी ती तांणी आमकां दिल्ली आनी आमकां धैर्य दिल्लें खंयच्या खंयची जाल्यार तुमी भिवूं नजो मुखार सरचें आनी तुमकां कितें गत्त आसा तें सांगचें सूख आसा तें विरोधचें तें आमकां ल्हानपणांत तांणी शिकयलें तशें जावन म्हाका हर एका संगतींत केदाळ्यार म्हणजे जिणेंत तें मस्त उपकाराक पडलां हांव आतां ह्या हंताक पावलें तर जाल्यार तिनच मुख्य कारण तांकां शिकप नाटलें जाल्यार आमकां शिकप दिवन आमी आमचे समाज बरे हाडचे खातीर ताणें मस्त वावर केला म्हज्या क्लासींत एक भुरगो आसलो ताका ताणें पोखरीपणां केल्यात म्हूण सांगून फादराक ताका मारूंक म्हणून आनी एका भुरग्याच्या आवयक घेवन येयलो आनी येवन म्हणलो विल्फी तुगे वयर धाड म्हणलो म्हाका कळ्ळें आतां फादराक ताका कुरान घाल मारता म्हणून तो म्हळें फादराबा कडेन रावपा ती कशें म्हणून भुरग्यांक होमवर्क बरोवंक दिवलें आनी हांव येता तूं येवचें नाका म्हणलो कितें हांवें येवचें नाका ताचे विशयान उलोवंक ताची आवय येयल्या हाच्या विशयान ताची आवय जावन हांव येता ना जाल्यार सांजेर ताच्या आवयक आपया आनी ताच्या मुखार ताका नीत करा म्हूण सांगलें जायत म्हणलो मागीर हांवें आवयक आपोवंक धाडल्यार म्हळें मम्माक पयलें जर्सीन येवन मेळोवंक सांग आनी मागीर तूं वयर वसा फादरा भाशेन वसा आनी ती आयल्या जाल्यार सांगलें आळे सूख दोगांयची भुरग्यांची आसा त्या देखून तुवें म्हज्या पुताक जर मारा फादर म्हूण सांग म्हणचें न्ही तुवें शीत दिवन पोसलय त्या भुरग्याक शिकोवन तुका गत्त आसा त्या भुरग्याक तुवें मारूंक सोडून वचो तूं विशय सांगचो मागीर त्यार जाता आसतना त्या भुरग्याक शिक्षा चुकली पूण त्या भुरग्यान तो उडास दवरलो कितलो गे म्हळ्यार हांव थंयच्यान मागीर ट्रान्सफर जावन गाडयेन एंजल्स गेली गाडयेन एंजल्स गेल्या जाल्यार बोजलच्या इस्कॉलांत कलेंगी एक प्रोग्रामा खातीर पयशे विचारले थाने चिरक्यान आवय कडेन 5,000 रुपया दिवन हे पयशे मेरी टिचरी कडेन दी म्हळ्यार ती येवन विचारता आसतना मेरी टिचर नागुरे गेल्या म्हळें घरा येवन आवय नुस्तें तिणें विचारलें पयशे टिचर ना रे कालेंकरीचे ती टिचर ना जाल्यार पयशे दिनाका ते दवर म्हणलें ताचे उपरांत आमच्या बोजलच्या इस्कॉलाचो हें जालो खालें 75th ज्युबिली जालो आनी 100th सेंटेनरी जातना हांव तांतो आसली जाल्यार तो म्हाका मेळ्ळो अरे त्या दीस म्हाका 5,000 पाटीन दवरले न्ही तुवें ते आतां म्हाका 25,000 करून तुवें दिजे अशें जायते तुका हांव दिता म्हणलो आनी ताणें म्हाका 25,000 दिले ते भुरग्यान उडास दवरला देखून आमी भुरग्यांक खंयच्याय संगतींत पळय ताणें सुखी केल्ल्या जवळ तांकां बऱ्यान आमी ती दिवचे शिवाय आमकां हें आसा म्हणून कालें बळ आसा म्हणून हें आमकां अधिकार आसा म्हणून आमी तांकां मारचें या शिक्षा दिवची सारकी न्हय आतांच्या टिचरांक जाल्यार हें सांगचें तितलेंच तुमच्या भुरग्यांचो
बरो मोग करा. ती भुरगीं आवयच्या पालवात हांव येयल्लीं तुमचो मोग आशेतात ती देखून आमी समज टिचरांनी आतांच्या टिचरांनी जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचो बरो करून मोग करा. घरान तुमच्या भुरग्यांचो कसो मोग करतात तसोच मोग करा. तुमच्या भुरग्यांक इस्कलान मारल्यार तुमकां कशें दुखता तशेंच त्या भुरग्यांच्या आवय बापायकय दुखता म्हणल्यार उडास दवरा आनी तुमच्या भुरग्यांचो तुमकां हातान दिल्ल्या भुरग्यांचो बरो मोग करा. तर मोगाच्या विक्षकानो आयचो एपिसोड तुमकां कसो लागलो तुमकां कसो लागता म्हाका गोत्तना पूण हांवें मात्र आज बरें एन्जॉय केला कित्याक मेरी टिचरीच्यो काणयो आज इतल्यो म्हाका खुशी जाल्यो गे आनी तांचे जिणयेंत घडले स्वारस्यकर गणितां आज आमच्या सांगात वांटून घेतल्यात. आज म्हाका कांय चड काम नासलें ती भुरगीं तांची जिणी तांणी आमच्या मुखार दवरल्या. अशें सांगतना तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या शेजारा वा तुमकां गोत्ता आसली कोणी रिटायर्ड टिचरां आसात जाल्यार आनी तांच्यो कोल्यो स्वारस्यकर काणयो आसात जाल्यार दया करून स्क्रीनार तेच्या नंबराक आमकां फोन करन वा मेसेज करन तांचे कॉन्टॅक्ट नंबर धाडून दिया. तांच्यो काणयो तुमच्या मुखार येवनच्या हप्त्यात हांव आमी हाडण्यात येल्या. तर येवनच्या हप्त्यांत अनेक टिचरी सांगता तांच्या काणये सांगता तुमच्या मुखार हांव आसतली. तो वळ पुऱ्यात पळोवन रावा दैज वर्ल्ड 24/7 समेस्ताक देव बरें करूं.